प्रितीच्या भावान भयणो, एकदां एक मनीस एक बिझनस पार्टनरा बरोबर बिझनस सुरू करता आनी तांचें बिझनस वाडत वता. पूण एकदां अशें घडटा की तो बिझनस पार्टनर ह्या मनशाक ताचें सगळें जोडलोलें तें घेवन पडोन वता. आनी हाका लागून हो मनीस रागाभरीत जावन त्या बिझनस पार्टनराक ताचो कसो तो बदलो घेतलो तें सगळें प्रयत्न करता. कित्याक त्या बिझनस पार्टनराक लागून तो सगळें ताचें गिरेस्तकाय ताचें जोडलोलें तें सगळें तो सांडलो. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावा भयणो, एक ताचो इश्ट ताच्या जिवितांत येवन तो म्हणटा, तूं तुजी गिरेस्तकाय विबाडीत, तूं तुज्यो पयशे जे तुवें जोडल्या ते सांडीत, पूण तुवें त्या बिझनस पार्टनराक भोगसूंक जाय. कित्याक तूं जर ताका भोगशिना जाल्यार तूं तुजो आत्मो सांडटलो. आज जेजू आमकां असलेंच भोगसण्याचें शिकवण आमकां दिता. आनी ह्या प्राचीन काळांत आमी आसात म्हणटकीर मोगाच्या भावान भयणो, आमी भोगसण्याचीं मनशां जावंक देवा लागीं कृपा मागूंक गरजेची. कित्याक भोगसणें दिवंक दुसऱ्यांक चड सोंपें न्हय. जायते फावटी आमकां कोणें वायट केलें जाल्यार आमी रोखडी रागाभर जावन तांचे लागीं आमी संबंद मोडटा आनी आमी तांचे लागीं उलयनात. जायते उदाहरण आमी दिवंक जातात. आतांच्या काळार आमी पळयत जाल्यार एक धाकटुल्या झगडीक लागून, एक धाकटुल्या प्रॉब्लमाक लागून जें सॉल्व करूंक जाता तें आमी घेवन बसतात. आनी हाकाच लागून जायते घराबे, जायते कुटुंब मोडलेले आसात. जायते घराब्या मदें आवय वो भाव भयणी एकामेका लागीं उलयनात आनी जायते अशे मोडलेले आसात. आनी आमी एकामेकाचोच बदलो घेवंकूच उरल्यांत. आनी ही आमचे मदें जी एक लायन आसा ती वाडत वता. मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आज आमकां म्हणटा, भोगसण्याचीं मनशां जावन आमी पयलो पावंडो मारूंक गरजेचो. दुसऱ्या आमच्या भावान आमकां वायट केलां जाल्यार आमी ताका भोगसूंक गरजेची. आमी जाणा भोगसणें दिवंक चड सोंपें न्हय, कठीण, पूण आमी जाता ते भाशेन देवाचोच आदार मागून, देवाचीच कृपा मागून आमी मुखार वचूंक शकतले. आनी आज जेजू आमकां देवा बापा भाशेन संपूर्ण जावंक आपयता. ही इज कॉलिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू बी परफेक्ट लायक आवर फादर इन हेवन. आमी जेन्ना ती प्रार्थना करतात आमचे बापा, तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जातात. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बक्षितात तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जातात. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळया. आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां आमच्या भाव भयणींनी जाणें आमकां वायट केलेलें आसा ताका आमी देवा मुखार हाडून भोगशिला काय, वो आमी तांचे लागीं उलयनासतना रावल्यांत, तांच्या मदें आमी बरो संबंद दवरनासतना रावल्यांत काय, हेंच होच प्रश्न आमी करुया. आनी आयच्या दिसा आमी जेन्ना मागण्यांत बसतलीं, आमी जेन्ना केन्ना आमकां वेळ मेळटा तेन्ना मागणें करतलीं तेन्ना आमी हीच कृपा मागुया देवा लागीं. आमचें काळीज बदलूंक, आमकां एक भोगसण्याचें काळीज दिवंक आनी ह्या प्राचीन काळांत आमी एक भोगसण्याचीं मनशां जावंक हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया.